तुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 28:7 वोड 36 ते 50. फारिसेवांतल्या कोण एकल्यान आपणागेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें आनी त्या फारिसेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो. आनी त्या नगरांत वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिसेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून अवचित ती चंद्रकांती तोंडांत प्रमोळीत तेल घेवन आयली. ताच्या पांयाशी ती फाटल्यान रावली आनी रडून रडून आपल्या दुकांनी ताचे पांय भिजोवंक लागली. मागीर तिणें आपल्या केंसांनी ते पुसून काडले आनी ताचे उमे घेवन घेवन ताका ती तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिसेव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो मनीस प्रवादी जालो जाल्यार आपणाक हांफुडटा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो जातलो आसलो, कित्याक ती एक पातकीण. परतिपाल करून जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरूजी. एका सावकाराक 2 रीणकारी आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक ताका तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बक्षिलें. म्हणटूच दोगांयतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो? सिमांवान जाप दिवन म्हणलें, अदीक बक्षिलां ताका, अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हणलें, सारकें सांगलें तुवें. आनी बायले वाटेन वळून ताणें सिमांवाक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयलाय मूं? हांव तुमगेर आयलों आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें ना, पूण हिणें आपल्या दुकांनी म्हजे पांय भिजयले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो ना, पूण ही आयला ते मेरेन म्हज्या पांयाचे उमे घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें ना. हिणें दोमडोमीत तेलान म्हजे पांय माखले. देखून हांव तुमकां सांगतां, हिणें केल्ल्या जायत्या पातकाचें भोगसणें तिका मेळ्ळें. अशें म्हूण हिचो काळजाचो व्हड दिनवास दाखोवन दिता. जांकां थोडें बक्षिलां तीं थोडो दिनवास दाखयतात. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुजीं पातकां तुका भोगसलीं. आनी बाराबर जेवणाक बसलोले ते आपणा भितर अशें म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत बक्षिता तो कोण हो? पूण ताणें बायलेक म्हणलें, तुज्या भावार्थान तुका तारण दिलें. शांतीन वच आतां. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.